तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्यदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। या कार्यक्रमाचो दर्जो दर वर्सा आनीकूय उंचावत वता आनी दर वर्सा आनीकूय लोक ह्या कार्यक्रमाक येता हे पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता। पण हांव एक गजाल निश्चित सांगतलो की ज्यांच्यांनी रिजर्वेशनाच्या वतीन जे रिजर्वेशनाचो फायदो घेता त्या लोकांनी कंपल्सरी खरें म्हणजे हांगा येवपाक जाय। बाबा साहेबाच्या प्रती आदर व्यक्त करपा खातीर येवपाक जाय। फक्त तांच्यांनी म्हणजे आमी बाबा साहेब आंबेडकराक घालून दिल्ल्या रिजर्वेशनाचो फायदो घेतले आणि बाबासाहेब आंबेडकरा कडेन फाट फिरयतले हे केन्नाच जावपाक जायना। म्हाका दिसता तांकां खरें म्हणजे कदर आसपाक जाय। तांच्यांनी ह्या मागीर नोकरेक आसूनी शैक्षणीक आसूनी बाबासाहेबांच्या प्रती आदर व्यक्त करपा खातीर हांगासर ह्या स्थानाचेर येवन तांच्यांनी आदर व्यक्त करप हे योग्य आसा। ताका मत्तीचो हात दिवन एका समानतेच्या रेशे भितर हाडपा खातीर तांणी जे कितें आमकां रिजर्वेशन्स दिले आणि दलिता खातीर अत्यंत महत्वपूर्ण अशें त्या वेळार काम केलें हे आमचे खऱ्यांनीच महामानव आसा। आयज आमी पळयतात ही विशमता खूब खूब पयस जाल्ली आसा। अजूनय एखादे वेळ खंय कितें कोणाचेर एट्रॉसिटी जाले जर जायत जाल्यार आमकां न्याय हक्क मागपा खातीर सगळी न्याय संस्था आसा, आमच्या समाजाचे किंवा सरकाराच्यो योजना आसात। म्हणूनच आयज या गोंय आमच्या प्रगतीपथाचेर आसा, देश प्रगतीपथाचेर आसा। भारत देश एक वेगळ्या दिशेन आयज वचत आसा। आमचे पंतप्रधान आमचे श्री नरेंद्रजी मोदी हांच्या नेतृत्वाखाल आमी पळयतात की संपूर्ण विश्वान भितर भारत विश्वगुरू जावपाच्या मार्गाचेर आसा आणि आमी म्हणटात संपूर्ण विश्वान भितर एक विश्व नेता म्हणून कोणा कडेन पळयले वतात जाल्यार ते आमचे नरेंद्रजी मोदी भारताचे पंतप्रधान। म्हणूनच आज आमी ज्या युगान भितर वावरतात त्या युगान भितर खरें वावरतलो जर जाय जाल्यार ही विशमता पयस जाल्ली आसा। आपल्या कणखर नेतृत्वाचेर, आपल्या कणखर गुणाचेर आणि आपल्या बुद्धिमत्तेचेर आयज मुखार वचपाची गरज आसा। खूब बरें दिसलें की हांगा ज्या वेळार पुरस्कार घेवपाक येवपी भुरगीं आमी पळयताले की 10-20 वर्सां पयलीं आमकां सोदून काडचे पडटाले आणि खंय तरी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आयिल्ल्या भुरग्यांचो सन्मान करचो पडटालो। पूण आयज 96-95% गुण घेवन आयज ह्या माचयेचेर येता आसतना आमचो खरेंच अभिमान दिसता की ह्यो सगळ्यो गोश्टी घेवन ही जी बुद्धिमत्ता आसा, ही जी विद्वत्ता आसा आनीक आमी समाज आपल्या ज्यो कुबड्यो घेना आसतना रिजर्वेशनाच्या कुबड्याच्या भायर वचून आमचे इतके बरे परफॉर्मन्स एकेडमिक एक्सलन्स हे आमी मेळयले आसा। प्रयत्न केलो ताका लागून आयज देश प्रगतीपथाचेर आसा अशें रुचितिल्लें व्यक्तिमत्व आसा। आणि हांव मुद्दामून कौतुक करता आमचे मिनिस्टर समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय की ह्यो ज्यो इतल्यो पळय योजना ज्यो आसात त्यो वंचिता खातीर आसतल्यो मागीर सगळ्या लोकां खातीर आसतल्यो त्या योजनाचो लाभ सगळे स्तरा पर्यंत पावपाक लागून आयज तांच्यांनी हांगा जितले हांगासरले उपस्थित आसतले तांकां ताची म्हायती न्ही मेळची म्हणून खुबशी म्हायती म्हाकाय खबर नाशिल्ली पण आतां जेन्ना विचारलें तेन्ना आमकां कळ्ळें। आनी खऱ्यांच खरी बरी गजाल की आतांच आयुश्यमान भारत स्किमीचेर आतांच एनरोलमेंट जालें। तुमी पळयलां तेंचे थंयच कार्ड हें करून सो तांचें हें कितें म्हणटा तें आयचे हातूंत पयले एनरोलमेंट स्टार्ट जालें सो एक बरी गजाल आसा की सगळे स्तरा पर्यंत पावोवपा खातीर केल्लो प्रयत्न ताजो फळादीक आयलो। सामान्यांतल्या सामान्य पर्यंत अंत्योदय तत्व जे म्हणटात त्या पर्यंत पावपाक लागून ज्यो स्किमी आसा त्याची माहिती अवेरनेस सगळ्यांक जावचें। कांय जाणांनी जर ती घेवना आसत जाल्यार ती घेवची आनी ताका लागून तांच्यांनी हांगा स्टॉलाय हांगा उपलब्ध केल्या आनी तातूंतल्यान बरेंचशें इन्फॉर्मेशनूय मेळटा। केंद्रांतल्यो स्किमी आसत, गोंयच्यो स्किमी आसतल्यो ह्या संदर्भातली माहिती मेळटा। आयुश्यमान कार्ड आसत, दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना आसत, बरेचदा तेंचे आतां ते उलयताले की थोडेशें डबल म्हणजे प्रिमियम डबल जाता काय कितें त्यामुळे ते मुख्यमंत्र्या कडेनूय उलयतले कारण आयुश्यमान भारत ही बेजिकली BPL होल्डरांक आशिल्ली स्कीम आनी आतां ती 70 एंड अबाव जे वर्सां आसात तांकां ती एप्लिकेबल केल्ली आसा।
सेम एप्लिकेबल जर आमच्या गोंयचे भितर जर 2 जर जाता आसत जाल्यार ताचें सेग्रिगेशन करप ह्या संदर्भांत ते उलयतात, जेणे करून रायट मनशाक ती हें मेळूं जाय म्हणून. आनी ताका लागून एक वेगळ्या पद्दतीन म्हळ्यार आज आमी स्टेट फंक्शन हांगा करतात. गोंयभर आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमांतल्यान विविध सगळ्या मतदारसंघा भितर आज बाबासाहेब आंबेडकरांच्या फोटोक हार घालून ते श्रद्धांजली दिली गेली वतली. आनी देशभरा भितर, कारण ज्या तरेन खऱ्या अर्थान आज काल 2-3 दीस आमी तेंचे स्टॅच्यू ज्या भागान आसात ते क्लिननेस ड्रायव्ह वचत आनी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी खऱ्या अर्थान बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे घटनेचे शिल्पकार म्हणजे जी घटना बरयली त्या घटनेचे चॅरमॅनशीप हे बाबासाहेब आंबेडकर करताले. आनी तांच्यांनी एक वेगळ्या पद्दतीचें कशा पद्दतीन देशाचें हें फुडें वचूं जाय हें बरयलें. आनी त्यामुळे हे खरे श्रेष्ठ नेते आसात. आज आमी हे जी डेमोक्रेसी जी पळयतात तातूंतल्यान कशा पद्दतीन फुडें वचपाक जाय तांच्यांनी जी घटना बरयली त्या माध्यमांतल्यान आमी फुडें वतात.